जे फाटल्या 5 वर्सां 12 ते 17 भितून हांवें काम जे केल्लें त्या कामाच्या मोबदल्यात म्हाका आयज खूब भोवमतान लोकांनी निवडून दिला. ह्या लोकांनी जो निवडून दिला ते म्हाजी काय कितें तरी अपेक्षा धरून निवडून दिला. तेंची अपेक्षा केन्ना कमी करपाना, सदांच तिंकां हेल्पफूल रावतलो आनी गणेश गांवकाराच्या आदाराचेर आनी तेच्या सपोर्टान डेव्हलपमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट सगळें कंप्लीट करतलो. कितली मतांनी निवडून आयलो तूं? हांव 161 मतां पडल्या म्हाका, 90 मतां लीड घेवन निवडून आयलो. सो आतां मोल्या पंचायती खातीर आतां फुडें तुजें विजन कितें आसतलें? विजन म्हटल्यार मोल्या पंचायती हांव कोणाक भेदभाव करपाना, सगळ्यांक बरें तेच आमचेशें पळयतलो आनी कोणाचेर अन्याय जावंक दिवपाना आनी खंयच करप्शन जावपाक दिवपाना. फाटली कसली कामां तुमची उरल्या जी तुमी कंप्लीट करतले? डेव्हलपमेंट रस्तो वायंडींग एक उरला 2-3 गांवांनी, मागीर देवळा कडेन डेव्हलपमेंट आनी अनएम्प्लॉयमेंट खूब वाडलो फाटल्या 5 वर्सांक, तोय कंप्लीट करतलो. कपिल बाब, एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हणल्यार मोल्याक 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे येवपाचे आसा तेचेर तुजो स्टँड कसो आसतलो फुडें? सरकाराचो कसो स्टँड आसा तेचेर हांव सपोर्ट आसतलो, सरकार काय सपोर्ट. आनी आतां तूं फाटले जेन्ना निवडून आयलो तूं सरपंच पद भोगलेलें आसा. तें सरपंच पद भोगून तुवें खुबशे विकासा संदर्भात तांगाय दिल्ले आसा. ती जी शिल्लक तुजी उरलेली बी कामां आसा ती आतां आमदार गणेश गांवकारा कडल्यान तुमी मुखार व्हरतले काय कितें? हय, ती फुडें व्हरतलो.